नाजाल्यार थोडे गाडी गेले अशें घडटा की गोल्डन वेस्टमेंट सगळ्यांनी गोल्डन वेस्टमेंट्स दिवचे ते रास पडटात दुसऱ्या रंगाचे आसनात या दुसरें गरजेचें कितें आसा देखून फादर रुडीनी अशें सांगिल्लें आसा सकाळीं त्या आयकलें विगाराडे वचून इसारा काणीक दिवच्या पयलें कितें गरजेचें तें तांकां दिवंक जाता तिसऱ्यान इजमोल या कलेक्शन आमी म्हणटा हे पयशे कलेक्ट करतात मोगाच्यान उगडास दवरा इगर्जींत आर्थीक मंडळी आसा हांगासर आमकां एकाउंटींग टीम आसा हे हर एक पयशे करन्सी लेकार नोट जातात नोट डावन जातात 100 कितले 10 रुपयांचे कितले 50 रुपयांचे हे पयशे खंय विगाराक हे हांगासर पाद्रेपांक तांच्या खासगी उपयोगाक वचनात कितें तुमी दितात ते सगळें दान इगर्जेच्या गरजां खातीर या दुबळ्यांक दान दिवचे खातीर हांकांच चलता त्या देखून जायते पटी दुबाव आसा खंय चलतात हे पयशे खंय चलता सगळें अकाउंटींग आसा आर्थीक मंडळींक आसल्यांक की तुमकां हाची जानवाय आसा दुसरो भाग म्हळ्यार आल्तार तयार करची आनी कानिकेंची बेटोवणी याजक या दियाकोनू कॉर्पोलर थंयसर पातलायता आनी तांचेर उंडो आनी वायन दवरता आनी म्हणटा सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिन वाचतां आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो उंडो आमी तुका भेटयता प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो कित्याक लोकांनी अडलीं दानां घेवन तो सर्वेस्पराक तें भेटयता आनी उंडो आनी वायन आसलें उपरांत कॉन्सेक्ररा वेळार रगत आनी मांस जावंक आमी मागणें करता हे मागणें खंयचे मागणे जुदेवांच्या रिवाजे प्रमाणे ह्या मागण्याक किद्दूश म्हणटात हाची झळक आमी जेवणा पयलीं कळटा ब्लेस जो लॉर्ड एंड दीज युअर गिफ्ट्स आमी म्हणटा हेंच मागणे हांगासरी ह्या आल्तारीर हांगासर आमी आमचे जेवण प्रारंभ करच्या पयलें आशिर्वाद आमी मागता ताच्या उपरांत आमी पळोवंक गेल्यार वायनाक एका कुलेरांत इल्लेशें उदक घालता पाद्रे पळय पळयलां की सगळ्याकी अर्थ आसा भाव भयणीनो पयलें आदीं सुरविल्या काळार कशें वायन दाट आसलो त्या देखून इल्लोसो पातळ करचे करी उदक ओतताले जाल्यार उपरांत देवशास्त्राचो अर्थ ताका दितात आनी तशेंच जेजूचें दैवीक आनी मनशां सैम ही मिसलोवणी सांगातपण मिसलोवणी हांगासर आमी करता तें जाल्लेंच पाद्रेप मागणें करता कितें मागणें तें सर्वेस्परा देवा ल्हानवीक मोनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तुका मानता तसलें जावं म्हणून बागोवन हात जोडून मागणें करता लोकांच्या नांवान तुका मानता तसलें जावं म्हणून तें जाल्या उपरांत पाद्रे पसून हात धुता हात धुवच्या की अर्थ आसा त्या वेळार याजक कशें म्हणटा म्हज्या कोटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका निवार तोय म्हणटा ही दानां मेळ्ळी दानां एक अर्थ असो आसा की दानां घेतल्या उपरांत मेळे जाल्ले हात धुवच्याक जावंक पुरो हांगा आमी बऱ्या प्लेटींत घालून हाडटा बरें डेकोरेशन करून हाडटा पूण जायत्या गांवांनी कुंकडांगी या बोकडेगी या आनी कितें वेजिटेबल सगळें ओपन हँड दवरतना हात मेळे जातात ते याजकी मीस भेटयता याजकाची पातकां आसतात ही सगळीं पातकां बोगसून हे मिसाचें बलिदान भेटूंक फावो कर सोम्या म्हूण मागचे खातीर आनी तिसऱ्यान आपल्या हातांनी जेजूचें मांस रगत घेवंक वेताना तें घेवंक म्हजे हात नितळ आसूं दी म्हणून त्या देखून उगडास दवरा कुमगार घेता आसतना जायते टॅटूस जायतें बरयल्लें माद्रिंगी आनी कलें घालतात न्ही हें सगळें आसता पयले दिसा रोसा दीस कंगी वचून घाल्लें कुमगार सेवंक वेता आसतना जेजूक स्विकार करूंक येता आसतना हात नितळ आसूं आमची काल ती विनंती अकरेक अशें जाय राद्यां खातीर विविध तेसावां खातीर तुमी मिसाचीं तेसावां दितात आमी वासिना जायत्या प्रॅक्टिकल कारणां खातीर आमी ती एनावन्स करतात नांव एक कितें म्हळ्यार फेस्ता दिसा तुमकां कळीत आसा 300-400 नांवां आसता ती वाचूंकूच आमकां 20 मिनटां अर्द वर लागता त्या देखून हांगासर 9 मिसां जातना मिसां वाचून गेले हांव जाल्यार जायते प्रॅक्टिस एका याजकान एका मिसा वेळार एका तेसावां खातीर मात्र भेटोवंक साध्य जाता चिंतूंक पुरो आज हांव पाद्रेपण 10 मिसां वाचलीं 300 रुपया लेखा पाद्रेपा 3000 घे म्हणून ना एका याजकान एक मीस मात्र एप्लाय करूंक जाता
त्या देखून जर तर हांगा आज 7 जण पाद्रेप आसात, 7 ते 6 मात्र एप्लाय जातात त्या वेळार, 7 ते 6 खातीर मात्र जावंक परत तुम्ही 7:30 मीस म्हण दितात, जावंक परत ते 6 आनीकय आसात पाद्रेप आमी तांकां दिता. नंतर आमी 16-17 जण याजक हांगा आसा. सगळ्या म्हयन्यांत आमी ते मीस भेटयता. त्या खातीर उडास दवरा. एका मिसा वेळार 1 ते 6 मात्र एका हे सगळें बरयलेलें आसता. आतां न्ही पयलें तावनी पवीत सभेंत. त्या देखून उगडास दवरा. तुमी दिल्लें तें मीस खंडीत जावन आमी भेटयतांच. तांदूळ दुबाव नाका. सगळीं आमी मिसाक तयार करया. तुझी स्तुती करूंक आमी आयल्या, सोबी सुंदर मंदिरांत तुझ्या. विश्व तू फावो केलाय आमकां, मोगाळ तुझ्या भुरग्या. ह्या सगळ्या सवे बापा भेटोवन दिता, पवित्र तुझी कृपेची बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. बाळोक जेजू ते मोगाळ भावानो आणि भयण्यानो, बाळोक जेजूक मान करूंक, ताचे मरीपाद आमकां बापान लाभयल्ल्या उपकारां अर्घां दिवंक हें बलिदान भेटोंक आमी आयल्या. सांगाताच सडीत विनवण्यो आमच्यो घेवन ताच्या पांयां सशीं दवरूंक आमी आयल्या. ह्या बोसुबीत पवित्र eucharistia संभ्रमाक जमलेल्या आमकां हांगा नियाळूंक आनी दिसपट्या जिणेंत जियोंक आमकां दिल्लो आयचो विशय आसा, मोग आनी विश्वासीपण तुका सांडिना जावं. आनी एका उतरान सांगचें तर क्रिस्तांव जिवीत बांदून हाडलां 200 गुणांचेर, मोग आनी विश्वासीपण. मोग म्हजोच, मोग पेल्याचो, मोग देवाचो. विश्वासीपण म्हजेच तें, विश्वासीपण पेल्या तें, विश्वासीपण देवा तें. कितलो चड मोग बरो जालो, खरो जालो, तितलें चड विश्वासीपणी खरें आनी बरें जाता. जेजू क्रिस्तान हे दोनीशे गुण घेवन संवसाराचो इतलो मोग केलो की, मनशाकडचो मोग केलो की, बापान दिल्लें मिसांव संपूर्ण करचे खातीर, त्या मिसांवा खातीर तो विश्वासी रावलो. देखून बापान ताका ताच्या त्या विश्वासपणाक सोडवून लाभयली मनशा कुळाक, आनी तेंच ताचें क्रुसाचें बलिदान आमकां दिसपट्टें भेटोवंक दिलें. eucharistia बलिदान भेटयतना आमी हर एकली आनी मोगाची मनशां जावंक जाय, विश्वासी पात्येनेची मनशां आमी जावंक जाय. हो संदेश घेवन हांगा फाटी आमी घरा येताना
हें बलिदान भेटोवंक आयिल्ले आमी सर्वां अशेंत जियोंक कुरपा मागया. उतरांनी चिंतनांनी करण्यांनी देखीन आमी मोगाचे मनीस जायनातल्या खातीर विश्वासीपण दाखयनातल्या खातीर दूख पावया आनी बापा लागचें एकामेका लागचें बोगसाणें मागया. आमची पदकां वळखून घेवन सांगाता आमी मागया. हांव पातकी चड पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुणी हांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पसत भगेवन सदांच हांव कुवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पळा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो. प्रार्थुया. सर आमच्यो गरजो ते सांवा आमी कितें मागोवंक जाय कोणा खातीर मागता म्हळां सगळें उडास हाडया. ही सर आमची ते सांवा विनवण्यो सांगाता घालून देव आमच्या बापाक भेटून दिवया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सरगार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा
ताणें बसलेली या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागतां. आमच्या सोमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. द्वितीयम पुस्तकांतले वाचप. तूं सर्वेस्परा तुझ्या देवाचे उतर आयकशी जाल्यार आनी हांव आज तुका दितां ते सर उपादेश सत्रायेन पाळशी जाल्यार सर्वेस्पोर तुजो देव तुका संवसाराच्या सर राष्ट्रां वयर उबारतलो. सर्वेस्परा तुझ्या देवाचे उतर तूं आयकशी जाल्यार हे सर आशिर्वाद तुजेर पडटले. आशिर्वाद जातलोय तूं शहरांत, आशिर्वादीत जातलोय तूं गांवांत, आशिर्वादीत जातलें तुजें कुडीचें फळ, तुज्या शेतांतलें पीक, तुज्या गोरवां पासराची वासरां, तुज्या हिंडाची बकऱ्या पिलां. आशिर्वादीत जातलें तुजें दालें आनी तुजें पीठ मळपाचें आयदन. आशिर्वादीत तूं भितर सरतना, आशिर्वादीत तूं भायर सरतना. तुजे विरोध उठलेल्या तुज्या दुस्मानाक सर्वेस्पोर सलवितलो आनी तांकां तुजे अधीन करतलो. एक वाटेन तुजे विरोध आयिल्ले ते 7 वाटांनी तुजे मुखले फोडून धांवतले. तुज्या कोठारांचेर आनी तुवें हातीन घेतिल्ल्या सौर कामाचेर सर्वेस्पोर आपलो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पोर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो. तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उपादेश पाळशी जाल्यार आनी ताच्या वाटांनी चलशी जाल्यार आपणे सपूत घेवन तुका भासयिल्ले प्रमाणे सर्वेस्पोर तुका आपणाकच समर्पित केल्ली एक पर्जा करून घेतलो. तेन्ना संवसाराची सर राष्ट्रां सर्वेस्पराचें नांव तुजेर आसा म्हूण वळखतलीं आनी तुका भियेतलीं. सर्वेस्परा तुज्या देवान सपूत घेवन तुज्या पुर्वजांक भासयिल्ल्या त्या देशांत तुज्या भुरग्या बाळांची आनी तुज्या गोरवांच्या वासराची संख्या आनी तुजे बुंयचें पीक भरपूर वाडटलें. सर्वेस्पोर भरपूर दिरव्यांनी भरलेलें आपलें आकाशाचें घर उक्तें करतलो. तुजे भुंयक फावो त्या काळार पावस दितलो आनी तुवें हातीन घेतिल्ल्या सौर कामाचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तूं रीण दितलोय पूण तूं कोणाय कडचें रीण घेवचो नाय. सर्वेस्पोर तुका मस्त करतलो न्हय शिमटी. तूं सदांच वयर सरतलोय आनी केदींच सकला देंवचो नाय. पूण एक शर्त, हांव आज तुका दितां ते सर्वेस्परा तुज्या देवाचे कायदे तुवें सत्रायेन पाळून ताका विधेय जावन चलोवंक जाय. हांव आज तुका दितां त्या उपादेशांत तुवें उजव्याक वा दाव्याक घुंवचें न्हय. तुवें हेर देवां फाटल्यान वेचें न्हय आनी तांची सेवा करची न्हय. देवाचें उतर हें. तुका हांव वाकणटा सर्वेस्पोर देवा,
पाताळांतलो आत्मो म्हजो तुवें वाटयलोय फोंडा बसूंक सोडलो नाय म्हाका वांचयलोय तुका हांव वाखणटा सर्वेस्पर देवा तुवें म्हाका निवारलोय वायटाच्या वेळार देवाच्या भक्तानो ताची कीर्त गाया बोरते ताचे पवित्र नाव हरसून वाडा ताची दया बळवता सदा निंतुरता काळीज मुझे उल्हासता संतोषान भरता तुका हांव वाखणटा सर्वेस्पर देवा तुवें म्हाका निवारलोय वायटाच्या वेळार तुका हांव वाखणटा सर्वेस्पर देवा तुवें म्हाका निवारलोय वायटाच्या वेळार Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. सर्ग उक्तो जालो आणि बापाचो ताळो गाजलो हो म्हजो मोगाचो पूत ताका तुमी आयका Alleluia, 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 Alleluia. Serve spor तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो Mateva परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता त्यामुळे शाबास बऱ्या आणि पातयेच्या साकरा ल्हान संगतींनी तूं पातयेन असो म्हूण दाखयलें देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो ये तुज्या दनयेच्या संतोषांत वांटेली जा उपरांत 2 तालेंतां घेतिल्लो तो नौकार मुखार आयलो आनी म्हणालो दनया 2 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं पळय हांवें आनीकी 2 तालेंतां जोडल्यांत ताच्या दनयान ताका म्हळें शाबास बऱ्या आनी पातयेच्या साकरा चिल्लर संगतींनी तूं पातयेन असो म्हूण दाखयलें देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो ये तुज्या दनयेच्या संतोषांत वांटेली जा शेकी 1 तालेंत घेतिल्लो नौकार मुखार आयलो आनी म्हणालो दनया तूं कठीण मनीस म्हूण हांव जाणा तुवें वंपूंक नातिल्ले कडेन तूं लुंवताय आनी तुवें आसरूंक नातिल्ले कडेन तूं आरायताय त्या पासत हांवें बियान वचोन तुजें तालेंत दन्नीपदां पूर्ण दवरलें दर आतां तें तुका पावलें नसत्या आनी आळशी नौकारा दोनी जाप दिवन म्हणालो हांवें ओंपूंक नातिल्ले कडेन हांव लुंवतां आनी हांवें आसरूंक नातिल्ले कडेन हांव आरायतां म्हूण तूं जाणा आसलोय मू तर म्हजो दुडू तुवें वाडीक कित्याक घालोवनाय हांव फाटीं येतस म्हजें म्हाका वाडी समेत मेळटें न्हय कानगिया देखून ताचे लागचे 1 तालेंत
आनी 10 तालेंतां आसल्याक तें दिया. कित्याक आसल्याक बरोवन ओमतसर सडयत दितले, पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसा तें इल्लें काडून व्हरतले. आनी आतां नाकारी नौकराक भायर काळोखांत उडया, थंय जातलें रडणें आनी दांत किर्लोवणी. देवाचे उतार हे मागणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, आतां हांवें वापरची नांवां फकत काल्पनीक मात्र. घरची यजमान आलीस बाय म्हणटा, जेसिंता आमच्या घरांत फाटल्या 22 वर्सांतावन काम करना आसा. जेसिंताचेर सगळें आमचें घर सोडून आमी कितले म्हयने पयस आसता. फाटल्या दिसांनी जेसिंताचेर घर सोडून हांव इस्रायलाक यात्री पळोवन करना येयली. आमच्या घरच्यो सावयो पुरो जेसिंता कडेन आसच्यो. फाल्यां फिरगे येसो विगार म्हणटा, म्हाका कुमोक करतलो माणेस्त गुस्तीन फाटल्या 30 आनी 8 वर्सांतावन म्हाका रांदून वाडटा. आमच्या इगर्जेच्या कंपाउंडा भितर एक सासव पडल्यार ताका आयकता. इगर्ज आनी पाद्र्याबाचें घर कशें सांबाळचें म्हणलें ताच्या कडेन शिकजे. हांव खंय गेल्यार फाटीं आयिल्ल्या शिवाय गुस्तीन जेवूं सोना, म्हाका सोडून जेवूं सोना. आनी साबार सांगते म्हणालो. ते आलीस बायेक तिच्या घरा काम करच्या जेसिंता थंय, ह्या विगाराक ताच्या बोटलेरा थंय कसली एक पाती न्ही पळया. सगळ्यो सावयो जेसिंता कडेन दिजे जाल्यार आशा ना आसतली. इल्ली म्हणी आशा वा ताळणी आयिल्ली जाल्यार भौशा विगारांनी आलीस बाई अशी सांगती नात. पूण कितल्या वर्सांचो संबंदी आसूं दी, पयशांची आशा आयिल्ल्या तक्षेन, भांगाराची आशा आयिल्ल्या तक्षेन, अधिकाराची आशा आयिल्ल्या तक्षेन आनी खंयच्याय संगतेची आशा आयिल्ल्या तक्षेन कितलेशा जाणांनी यजमानीक बुडयल्लें आसा. कितलेशा जाणांनी सांगनासतना घराच्यो वस्तू वापरल्यो वा व्हेल्ल्यो आसात. देखून तुवें मोगान आनी विश्वासीपणान बांदून आलेलें अपुर्व्याचें जिणी एक खिणा भितर तुका आशा उपजली जाल्यार सगळी तुवें नास करीत, देसवाड करीत, धरणी समा करीत. लग्नाचो सक्रामेंत जोडटाना व्हंकल आनी न्हवरो एकामेका हात दितात. पळय सभेन मस्त चिंतलां, कित्याक हात दिवचो? हात दिनासतना बसोवणी गेल्या कितें जाता? तुमी हांगा सरली काजरी उडास काडा, हात दिताना कितें म्हणलें? सुखांत आनी दुखांत, पिडेंत आनी भलायकेंत तुजो मोग करतलो करतेली, तुका माना लेखतलो लेखतेली. उपरांत तेंत चिंता मोग वचून व्हरनो. ती मुदी घालतना भोव सोबीत एक सेरेमनी आमच्या धर्मांत मुदी घालतना ही मुदी म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खुणा म्हूण हांव तुका दितां. हाका बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो साक्ष, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. कितले सोबीत उतरां पळया. विश्वासीपणाचो आनी मोगाचो गुर्तू देखून रस्पेराची मुदी तुमच्या बोटांत आसता. अविश्वासीपणाक ताळणी येताना ती बोटाची मुदी पळयताना भौशा जागवण जाता. जागवणेची बेल्ल मारतात, कंपेनी मारतात. तूं वाट चुकलाय, दिल्ली वाट बसोवणी तूं पाळी नाय म्हूण सांगून. एक काजर केदाळा बाळू वता, एक काजर लग्न बाळू वता. एकामेका मोग आसतना आनी कोलो मोग, खरो मोग आसतना तो मोग दाखोवंक त्याग आनी साखरी बी करतना आनी एकामेका विश्वासी रावतना अविश्वासी पळोवन काजरीची रिगलें जाल्यार रुकोडाक वाळयर गेल्या बरें. रुकोडा भितर वाळयर गेल्या काल आतां सगळें सुरू येता. पयलें कळंत ना, मागीर सुरवेन खूब जातना पडलां कळचें. देखून अविश्वासी पळोवन म्हळ्यार एक वाळय. ती वाळय ल्हानशासून भितर रिगता, सगळें रुकोड खावन पडटा. देखून मोगणातल्या कडेन अविश्वासपण विस्तारता आनी विविध अडकळी सांगूंक आमकां विविध अडकळी आसा कित्याक मोग करना गे म्हणून.
फाटल्या दिसांनी एक 85 वर्सांच्या स्त्रियेन तिच्या दादल्यान तिका लिखलेल्या दादलो अंतरला पत्रां विशयान प्रस्ताव केलो. ती पत्रां बरयिल्ली ताणें ती तरणाटी आसतना मात्र न्ही म्हातारी जाताना ताणें बरयिल्ली आनी ताणें बरयिल्ली एक उतरां तिणें म्हाका दाखयलें नव्या सोल्ल्याच्या ते खाली ते पेज आसा न्ही सेकंड पेज तातूंत बरयल्या ताणें बरयल्लीं उतरां एक्झॅक्ट न्ही पूण अशें बरयल्लीं. थँक यू डार्लिंग फॉर ऑल दॅट यू आर टू मी. 85 वर्सांच्या डार्लिंग म्हणजे फॉर ऑल दॅट यू आर टू मी. यू आर माय वंडरफूल वायफ. आय लव यू. सॉरी इफ आय हॅव पेन्ड यू एनी टायम. देव बरें करूं डार्लिंग मोगाच्या तुवें म्हाका केल्या सर उपकारा खातीर केदळा म्हणी तुका हांवें दुखयलां जालें आय एम व्हेरी सॉरी. घोव बायले मदलो मोग आनी विश्वासीपण कितलें पळया. दादल्या स्त्रियेचो मोग आनी विश्वासीपण आमच्या आनी देवा मदल्या संबंधाक लागू करियेत. देवा आनी म्हजे मदें विश्वासीपण आनी मोग आमी देवा कडेन अत्मीक लग्न जाल्यां केदाळ तें पवित्र स्नानांत. आनी पवित्र स्नानाच्या दिसा आमी बसवणी केल्या. भुरगीं आसतना आमच्या नांव वडिलांनी सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेन जैतांत आनी सोलोवणेंत देवा तुका विश्वासी हांव रावतलों रावतलीं आमी बसवणी केल्ली आनी ती मरता पर्यंत पाळूंक आसा. हर एका पास्काच्या सोनवारा आमी जळची वात हातान धरन ती बसवणी नोवी करता आनी आमी पाद्र्या हर एका तेलां पवित्र करच्या ब्रेस्तारा निमाण्या ब्रेस्ताराच्या पयल्या ब्रेस्तारा बिस्पा मुखार आमी देसेच्या याजाक बिस्पा मुखार आमी केल्ली आंगवण ती परत्या नोवी करता आनी रिलिजियस तांचे समुदायाचें पयल्या मासो तुमी चित दिवन आयकलां जाल्यार भोव अपुर्ब्याचें. इस्रायल परजा बसयल्ल्या गांवाच्या भितर रिकच्या पयलें मोइजे मरिपाद वा जोशुआ मरिपाद देव तांकां अशें जातली की तूं रीण दितलोय पूण तूं जावन रीण घेवचो नाय. कितें अर्थ? तुका रीण घेवची गरज पडना. तूं रीण दितलोय पूण तूं रीण घेवचो नाय. तूं सदांच वयर वयर सडटलोय केदींच सकला देवचो नाय. कितल्या अपुर्ब्याचीं उतरां. तूं सदां वयर वयर सडटलोय केदीं सकला देवचो नाय. एक वाटेन तुजे विरोध आयले तुजे दुस्मान 7 वाटांनी फाटीं येतले. कितें अर्थ? देव विश्वासीपणाक कितलें एक मोल बांदता पळया. आज आमी घरा वचून पुरसोत म्हळ्यार सकाळीं वाचया ओल्ड टेस्टामेंट बुक ऑफ ड्युट्रोनॉमी द्वितीय नियम अध्याय 28 भू अपुर्ब्याची उतरां 4 फावटी वाचल्यार पावची ना. सदांय वाचया ती. हांव विश्वासी जालो जाल्यार देव म्हाका सोन्न घालिचो ना. देखून मोग विश्वासीपण आनी देवाची बेसांवां सांगाता येतात. मोग विश्वासीपण आनी देवाचें बेसांवां सांगाता येतात. आनी जेजू म्हणटा हेच्या वांजेलांत मोग आनी विश्वासपण कोण पाळटा ताका आमी हाती घेवच्या हर एक कामांत आमी जियेवच्या हर जिनयेसालींत जर तर देव म्हणटा शाबास बऱ्या आनी पातयेनेच्या साकरा शाबास व्हेरी गुड कंग्रॅच्युलेशन्स असलीं उतरां आमकां आयको मेळटा जाल्यार ती मेळजे. आनी तो म्हणटालो ल्हान संगतींनी तूं पातयेनेचो जालोय देखून व्हड संगतीची जबाबदारी तुका दिता. तुज्या धन्याच्या संतोशांत वांटेली जा. भागी आमी असली पातयेनी विश्वासपण पाळची. कोणाक प्रमोशन मेळटा? कोणाक बडती मेळटा? खंयच्याय शेतांत जावं पुरो कोणाक मेळटा? कोण मनीस विश्वासी, कोण मनीस पातयेनेचो, कोण ताच्या बेसांत विश्वासी, कोण ताच्या जबाबदारेंत विश्वासी ताका प्रमोशन मेळटा. आनी कोण अविश्वासी वा त्या तिसऱ्या नौकारा भशेन आळसी जावन निबांद येवन सडील आनी बेजबाबदारीची जिणी येता तोळ आयको मेळटलीं उतरां कठीण आयची. आळसी नश्ट्या नौकारा तुज्याच उतरांनी तुका गुण्यावकार करता. म्हणून दनयान सावलां वयर ताका सावलां घाली एक ताका जाप येवंक ना. आनी धनी म्हणालो या नकारी नौकाराक कान्न काळोखांत उडया. कितें अर्थ? कितली भिरांकूळ शिक्षा जातली एकल्याच्या अविश्वासीपणाक. देव कित्याक मोग करूंक आनी विश्वासीपणान जिवंक आपयता? आमचो देवचो मोग तोच विश्वासीपणाचो सागोर. देखून ताणेंच मोइजे मुखार सिनै पर्वतार उद्गारण म्हणलें. निर्गमन ग्रंथ अध्याय 30 आनी 4 वाक्या 6 आनी 7. सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार देव
मोगान आणि विश्वासान भरलेलो 1000 पिळग्यां तो आपलो मोग सांबाळता. आणि इंत उतरां घेवन किर्तनकार 106 वाक्य 6 आमकां देवाचो मोग आणि विश्वासीपण अनुभव कर म्हणटा. पूण तूं सोम्या दयाळ आणि काकुळीचो देव, तूं सोंसणीक मोगान आणि विश्वासीपणान भरलेलो. आमचे की पयलें देव विश्वासी देखून आमी ताचे भुरग्यांनी विश्वासी रावोजे. सांग पावलो एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 3 वाक्य 20 आणि 26 आणि 27 अशें म्हणटा. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत तुमी देवाची भुरगीं, तुमी क्रिस्ताक नेसल्यात. कितल्या पुरब्याची उतरां पळया. तुमी क्रिस्ताक नेसल्यात. क्रिस्ताचे नेसन मोग, क्रिस्ताचे नेसन विश्वासीपण, पवित्र स्नानान भावां आनी भयणी तूं क्रिस्ताक नेसलाय. देखून तुवें पातयेनसो मनीस जावचें, विश्वासपण व्यक्त तुजें हक्क, तुजें कर्तव्य. तर कोलकाताची भाग्यवंत तेरेज आमकां म्हणटा, सोमी एक दीस तुजे लागीं विचारतलो न्ही कितलो यशस्वी जालाय, कितलो जैतेवंत जालाय म्हणून विचारचो ना. बदला सोमी तुजे लागीं एक दीस विचारतलो तुका दिल्ल्या जबाबदारेन तुज्या बेसांत तूं कितलो विश्वासी रावलाय, कितलो पातयेनसो मनीस तूं जालाय. गॉड हॅज नॉट कॉल्ड मी टू सक्सेस बट टू बी फेथफुल. टू फेथफुलनेस ही हॅज कॉल्ड मी. विश्वासी रावचे खातीर म्हाका आपयलां. देखून म्हज्या वैयक्तीक जिणेंत हर दिसांनी, हर कामांनी, हर बेसांत, जावं प्रो याजाकी बेस, जावं प्रो विदूर बेस, जावं प्रो काजरी बेस, जावं अहंकार बेस, तूं तुज्या वैयक्तीक जिवितांत पातयेनसो गी मोगाचो मनीस म्हणलें तुका आयकोंक मेळटा की, तर तूं भागी. संवसार म्हणटा दुडू आसलो मनीस भागी, व्हडलें काम आसलो मनीस भागी, व्हडलें नांव आसलो मनीस भागी, ग्रिस्तके आसलो मनीस भागी. पूण देव तशें म्हणना. देव म्हणटा कोण वैयक्तीक जिवितांत पातयेनसो. पापा बेनेडिक्ट जेजूचो पातयेनसो साकोर. मल्ल्या उपरांत कोणेय तुजे विशयांत, म्हजे विशयांत अशें एक वाक्य सांगल्यार पुरो. ओ मनीस, ही मनीस एक पातयेनेची मनीस, विश्वासी मनीस, तुजी आनी म्हजी जिणी सार्थक जाली. एकल्याचो खरो मोग आनी विश्वासीपण 3 हंतांनी मेजीचे. वैयक्तीक रितीन, ताच्या जिवितांत, कुटुंबा जिवितांत, देवा लागच्या संबंधान. पयलें वैयक्तीक. वैयक्तीक दिणेंत दिल्ल्या भाशेक, केल्ल्या सोल्ल्याक आनी पवित्राच्या आंगवण्याक हांव कितलो विश्वासी. दुडवाची आशा, अधिकाराची आशा, संवसारी वस्तूचो आंगालाप एकल्याचें विश्वासपण काडून व्हरता आनी एकल्याची जिणी 3 तिरकूट करता. असले बांदावचे मनीस अजून सडल्यात आनी भोवशा आमच्या घराच्या बागला ठोके मारतात. तुमी तो व्हिडिओ पळयला गे हांव जाणा, म्हाकाय व्हिडिओ आयिल्लो गेल्या त्या हप्त्यांत. एक स्त्री गर्भ बेसता बरी एक्ट करता आनी म्हाका टॉयलेट जावन एका घरा बडयता आनी घरची येजमान तिका दार उक्तें करता आनी ती टॉयलेटाक येता. थंय तिणें बेश्टें तरी पोट बांदून हाडलां मात अशें वस्तूर दवरून आनी उपरांत ती घरच्या येजमानीक मोत सुकयता आनी घरा आसले वस्तू पुरो सोर व्हरता. आनी तो व्हिडिओ केल्लो मनीस म्हणटा जागृत रावा. असली मनशां दिल्लींत सडल्यांत. तुमकां बाणावची, दगलबाजी, कपाटी मनशां चडल्यांत, जागृत रावा. देखून आमच्या घरा कोणी परकी येतना आमकां वळख ना जाल्यार आमकां तांचेर विश्वास पडना. देखून आमी तसलें दार उक्तें करना. असल्या मनशां आमी कितें आपयता? कपाटी, दगलबाजी, भोवशा आमच्या भाशेंत काण्णोजी. असलीं मनशां चडल्यांत देखून असलीं मनशां जाय नजो म्हणल्या खातीर जेजून दोंगरा वयल्या प्रसंगांत माथेवाचो वांजेल अध्याय 5 वाक्य 8 अशें म्हणलें, नितळ मोणाची कितलीं बागी. कित्याक? नितळ मोणाची कितलीं बागी. कित्याक? कुडसिया तांकां देव पळोवंक मेळटलो. कोणाक देव पळोवंक मेळटलो? नितळ मोणाची कितलीं बागी तांकां देव पळोवंक मेळटलो. म्हज्या शेजारचीं, हांवें काम करच्या ऑफिसांतलीं, म्हजी सांगातीं, म्हज्या कुटुंबाची म्हाका पाती येतात गे. म्हाका 10 रुपया रीण दिवंक रेडी आहात गे. 1 लाख रुपया रीण दिवंक रेडी आसात गे. 1000 रुपया दिवंक रेडी आसात गे. म्हाका जेजू नातानायला म्हणल्या बरें हांगा आसा एकलो बरो क्रिस्तांव, खरो क्रिस्तांव, हाचें तें कापाटपण ना म्हणटीत गी. म्हाका उडास येता. 1987 हांव सेमिनारिस्ट, फर्स्ट इयर फिलॉसॉफी. एका आयतारा भायर गेल्ल्या वेळार हांवें फ्रुट्स काडून गेल्ले. उडास म्हाका आज आयिल्लो तो.
ಕಂಗನಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಾಲ್ ಆಸले फ्रुट्स कान गेले आणि 87 87 पैसे आता 10 रुपये कितल्या चिंती आहेत तुम्ही आणि फाटी वचून सेमिनारी पळयतना ताणें दिल्ले चिल्लर उणे जाल्यात मागीर भायर येवंक ना आमकां आनी भायर येवचें नेक्स्ट ब्रेस्तारा म्हणसर राखून रावलो हांव सड्ड पयशे ना दिल्ले फाटीं ब्रेस्तारा ताचे अशें गेलो आनी हांवें म्हळें पोर आयतार हांवें फ्रुट्स काण गेल्ले हांगा तो कोण गे हांव कोणी वळखना आमकां आनी हांव सेमिनारिस्ट म्हणी कळीत ना ताका तो कोण गे हांव कोण गे वचून म्हळें हांवें गेले ते आयतार हांवें फ्रुट्स काण गेल्ले हांवें इतले पयशे दिल्ले तो इतले पयशे म्हाका फाटीं दिलो त्यो म्हाका चड दिवंक आसात आनी तो मनीस मुस्लीम तो ताणें ताच्या कुशीन आसल्या मनशा कडेन तुळू भशेन म्हळें हाका पयशे दिवयेत आनी उलयली रीत आनी हाका पळयतना कळटा आनी दगलबाज ना म्हूण हाका पयशे दिवयेत आनी उलयली रीत आनी पळयतना कळटा हो कापाटी न्हय बाबा आनी भयणी त्या दीस एक दीस न्ही जिणेच्या लांबायेक हांवें तशें आसूंक जाय आनी हर एक दीस म्हाका आनी तुका असलें उतर आयकूंक मेळ्ळ्यार आमची जिणी वैयक्तीक जिणी ती भाग्यवंत आनी दुसरें विश्वासीपण लग्ना बेसांत एका गोवाक एक बायल एका दादल्याक एक स्त्री तेजो खंयच्याय कारणाक कुशलायक लागून संवसारी आकर्शणा लागून आपले मोतीच्या समस्या पर्याय सोदून आनी एक जशीन तो येता अविश्वासी जाता वाळय रिकता फोर्ड मोटार कंपनीचो स्थापक हेनरी फोर्डाच्या लग्नाच्या भांगरोत्सवा संदर्भी प्रेस रिपोर्टान ताचे लागीं विचारलें सर तुमच्या 50 वर्सांच्या अपुर्ब्याच्या लग्न जिविताच्या यशस्वीचें प्रमुख कारण कितें ताणें दिल्ली जाप जे फॉर्मुला हांव कार तयार करून वापरतां तेंच लग्न जिवितांत हांव पाळन आयलां जे फॉर्मुला हांव कार तयार करून वापरतां तेंच लग्न जिवितांत पाळन आयलां जस्ट स्टिक टू वन मॉडेल जस्ट स्टिक टू वन मॉडेल इन अदर वर्ड्स एकाच बायलेक एकाच गोवाक अंटोन राव कोण तो दादलो कोण ती स्त्री आपल्या दादल्याक सोडनो आपल्या बायलेक सोडनो दुसऱ्या कडेन संबंध रचता आपुणूच कुटुंब नाश करता भुरग्यांक निराश्रीत करता निराधारी करता भुरग्यांच्या मानसीक आनी बोगणांच्या जिणेक सगळें तो आड रावता आविश्वपणाच्या दुबावान कितल्योश्यो कुणयो जाल्ल्यो आसात आनी कितलेशे फावटी पेपरान आमी वाचलां एक पत्नी शीला संकेशी खोले म्हणले एक दीस म्हणल्या वरी पेपरार येता कित्याक म्हळ्यार अविश्वासीपण लग्ना बेसान जावं पुरो ह्याज्याकी बेसान जावं पुरो गरजेचें आनी तिसरें देखून सांग पावलो आमकां म्हणटा एकामेका फटय नाकात कोलोसेकारान बरयलें पत्र अध्याय 3 वाक्य 9 एकामेका फटय नाका गोवा बायलेक फटय नाका बायले गोवाक फटय नाका तुमचे मदें एकामेका तुमी फटयलें जाल्यार काजरी जिणी वेगळा सारा कारण जातली आनी तिसरें देवाक विश्वासी रावचें आधुनीक संवसार म्हणटा देवा विश्वासी रावं नाका देवाचें आयकनाका म्हजें आयकल्यार तुका सुलाब्याची चुकाची जिणी जातली भावार्थान देवाक अविश्वासी रावंक साबार म्हणच्यो थाळण्यो आधुनीक दिसान चडल्यात देवाची गरज ना दुडू आसल्यार पुरो म्हणलें चिंतप सुखाची जिणी माऊल्यान आसलेली जिणी शिस्त वगडयलेली जिणी वट्टारे जिणी सुलाबायाच्यो शॉर्टकट जिणी देवाच्या की दुडू मोगाचो वस्तूंचो होरबोसो आज म्हाका आनी तुका देवातान पयस व्हरता की म्हणलें सवाल विचारूंक जाय मिसा वचो नाका कुमसार जायनाका काजरा पयलें कशेंय जिये घर बापात करियेत नो प्रॉब्लेम कशेंय दुडू करियेत वांकड्यो वाट मांडेमान कशेंय पयशे कर नो प्रॉब्लेम असलें सांगची मनशां सडल्यान देखून मुंड्यांचें पुस्तक अध्याय 30 वाक्य 8 ते 9 म्हणटा देवा म्हाका ग्रेस्तकाय दिनाका म्हाका ग्रेस्तकाय दिशी जाल्यार हांव दादोश जावन तुका तिरस्कार करीन आनी म्हणून सर्वेस्पर कोण भावानी भयणी तुवें देवाक विश्वासी रावतना तुज्या बेसाक विश्वासी रावतना तूं स्वताचो नितीचो मनीस जातना तुका पयशांचे कश्ट मेळटेत सेरी तुका पयस दवरतेत शेजारचे तुका पयस करतेत पूण एक तूं विश्वासी रावताय ताचें इनाम तूं कुणतलोय जेजूक बापान म्हळें तूं म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो तूं म्हाका मानवलाय तूं म्हजी धू म्हाका चड मोगाचें तूं म्हाका मानवलाय बापा तावन जेजून आयकलीं उतरां हांवें आनी तुवें एक दीस आमकां आयकूंक मेळ्ळीं जाल्यार आमी भागी एक दीस न्ही हर एक दीस हीं उतरां आयकूंक मेळून दीत म्हणून येवकरेन तुमच्या जेजू कडेन आमी मागया
आमचे बाबा ओपून दिता तुका उड्या वायना संगी आमकां समर्पिता सर्वच आमचे बाबा ओपून दिता तुका उड्या वायना संगी आमकां समर्पिता स्वीकार कर बाबा स्वीकार कर मोगाळ भुरग्यांक तुज्या दयेन तूं स्वीकार कर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो ही आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पळ आमच्या देवाक दिनवासुया वयशीर आमी करूंक फावो सर्वेस्पळा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि सासनाच्या देवा सर्व कळे आणि सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फैद्यासो आमचे दिन वचण्याची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचतां जाल्यार हे तुजें आमकां आनी एक धेने आमच्या दिन वचण्याच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल चडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुज्या कृपेन वाडत वेता देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दिता तांचे बरोबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता दरबाराचो सर्वेस्पो सर्व आनी संवसार वता तुज्या वैभवान उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय बापा करस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या अपवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची तेसपणी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेया आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स
नव्या आनी सासणी खराराची रगत पत्कांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें हें म्हज्या उडासाक करा. बाबा तसो घट पगटू ह्या तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन कोणावर मी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवंदारा आमची सडवण कर जे क्रिस्तावे जे तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन कोणावर मी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवंदारा आमची सडवण कर जे क्रिस्तावे जे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुना जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वजिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनू आसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केरपितमेश्वर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीचे काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतेन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पजड एक मुखामोळो पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव मरिये देवाचे माये सांगाती सांजुजे तिसोपोती बगेवन दनदुता आनी सवकाळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन आमेन आमच्या वैयक्तीक जिणेन आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां भोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दी नाका. सर्वेस्पळां सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेंचें भाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें परवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदम दोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुजे पुवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. भावानो भयण्यानो आमी एकामेकाक शांती पटोवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळिये
देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढते आमकां शांती दी. भावांनो भयण्यांनो पळयात, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताच्या जेवणाक आमी आयल्याव आमी सर्वां सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरणीच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू म्हज्या काळजांत पेटला, उजो तुज्या मोगाचो. उड्या रुपान काळजांत येवून वागय उजवाड सर्गीचो. मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसरूची जिणे मोलादी स्वादी ओवा प्रसरूची जिणे मोलादी ओवा मोली. मुझे खातीर तूं संवसाराक आयलोय, म्हज्या पातकांक खातीर कुर्सार मेलोय. त्यागान मोगान जीव उलो दिलोय, मोगा जिविता साफ जालोय. मुझे खातीर तूं संवसाराक आयलोय, म्हज्या पातकांक खातीर कुर्सार मेलोय. त्यागान मोगान जीव उलो दिलोय, मोगा जिविता साफ जालोय. जेजू म्हज्या काळजांत पेटला, उजो तुज्या मोगाचो. उड्या रुपान
आमच्या काळजांत आसा संतोष पावया. उपकारी मनान दिनवासी काळजान ताका अर्गां देवया. मोग आनी विश्वासीपण हर एका संगतीन पाळन ताणें आमकां बापा सशण्याची वाट दाखयल्या. सदांच मोगाळ मनशां जावंक विश्वासी जावंक ताणें आपयलां. ताच्या उतरा प्रमाणे जीव करपा मागता आसतना ताणें केल्या सर उपकारां काळजान तावन एक घडीभर मावून रावन अर्गां दिवया. प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, तुज्या पुताच्या नांवाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. हे तुज्या मोगाचे येवजणे पसत वो दिन वचनचो यज्ञ संभ्रमन जेजूच्या नांवान आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशां पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सासनाक वाकणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. दयकन बसात. मोगाच्यानो आयचो 99 दीस. आज आमी नियाळो विशय जावन आसा मोग आनी विश्वासपण आनी परगवांत असल्या आमच्या भावांनी भयणी खातीर मागचो दीस. आयचे मिसाचे बलिदान प्रधान याजक जावन भेटयला. मानदीक बाप बोनिफास प्रस्तुत सांजुजेची सेमिनरी जेपो हांगासर प्राध्यापक जावन आनी तशेंच सेमिनरिस्ताचे तरबेतीदार जावन ते आपलो वावर दिवन आसात. आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटून भोव आपुरबायेच्या उतरांनी मोग आनी विश्वासपणा विशयांत तांणी बरी शिकवण दिल्या. भोव गूंड अर्थाचे शिकवण तांणी आज शर्मा वेळार आमकां दिल्या. आनी तशेंच हांगा सर्वांक बेसांव दिवच्या बाप बोनिफास तुमकां जेजू बाळकाचे मिस्तार आशिर्वाद मागता आनी तशेंच तुमच्या याजकी जिवितांत मिसावांत जेजू बाळोक भरपूर मापान आशिर्वादांनी बरोवन दी आनी तशेंच सर बरेंपण आनी यशस्वीपण तुमच्या जिविताक लाभून दी म्हणून आमी मागता. देव बरें करूं फादर बोनिफास. साहा भेटवणी केल्ल्या सर याजकांकी देव बरें करूं. आयच्या ह्या मिसाक भोव मधुर ताळ्यान आम्हा सर्वांक भोव बऱ्या रितीन मिसाच्या बलिदानान पात्र घेवंक आमकां कुमोग केल्या. आयचें कॉयर जावन आसा सेंट विन्सेंट फेरार चर्च वालेन्सिया फिरगजीच्या कॉयराचे सर संद्यांक देव बरें करूं आनी तशेंच जेजू बाळोक तुमच्या हर एकल्याच्या वयर विस्तार आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून आमी मागता. देव बरें करूं. सर कॉयर मेंबर्सां थँक्यू. फाल्यांचो दीस सर युवा जाणां खातीर मागचो दीस. त्या देखून तुमच्या घरांनी कोणी युवा जाण आसा तर तांकां सांगा फाल्यां आमी तुमच्या खातीर मागतले. तुमची भुरगीं जावंक पुरो युवा जाणांक सांगा आज आमी तुमच्या खातीर मागतले. त्या देखून तांकां आपण हाडा. मिसाक खंयच्या जाल्यार एका मिसाक जायतीं बरीं डिसिशनां तांणी घेवंक आसा. तांच्या ह्या प्रायेर जावंक पुरो कामाचें जावंक पुरो शिकपाचें जावंक पुरो तांच्याच जिविताक संबंद जाल्लीं भोव उत्तीम डिसिशनां तांणी घेवंक आसात. त्या देखून देवाक आमी आमच्या युवा जाणांक समर्पिया. बऱ्या वाटेन समकोन कसलीच वायट सवय नासतना जिवनचे भाग आमच्या युवा जाणांक तो देव दिवन दी म्हणून आमी मागचो दीस. त्या देखून फाल्यांच्या दिसा युवा जाणां खातीर आमी मागतले. ब्रेस्तराचो दीस प्रत्येक जावन सर्व पिडेस्तां खातीर मागचो दीस जावन आसा. त्या देखून तुमच्या घरांनी कोणी पिडेस्त आसा तर तुमी तांकां प्रत्येक जावन 10:30 वरांच्या मिसाक वा सांजेर 6 वरांच्या मिसाक आपण हाडचें. तुमकां सर्वांक बरी सांज मागता आनी तशेंच बाळोक जेजूची मिसनार आशिर्वादां. सर उबी रावया. सर्वेस्पोळ तुमचे सोवे आसूं. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. वसोण या क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन
मनशाच्या भुरग्यां सांगाता रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सर तरांच्या गरजांनी मनशांक पावलो पिडा गुण कर देवी वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यां शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागाचो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां सर आमची त्या वांगडा आसा गाडयां आमचे लागीं मागोवंक सांगलें आनी त्या वांगडा आसा गाडयां ती सर सांगाता घाल देवा बापाक भेटून दिवया प्रार्थुया ये भगेवन जेजू बाळका तुजी सर पदवी अजपी तरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिव उखललो आसता तुका पात्येन उलो मारतेल्या सकडां दयेन आयक आनी तुज्या बेसावणी बरो आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं नमान मोरये कुरपेन बरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचें जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें जेजू बाळकाक मागणें हे अजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुल्डीची दिश्ट घाल म्हण तुजे मुखार सरपडोन आमी मागतांव तुजें इतलें बिरमोतीन बरलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णोवच्या सदां सर्वदां आमेन अर्गा मागणें ए भो उद्दार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दाय केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितेल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजापांच्या इमाजे मरेपात तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारून दी सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान दिवन दीत आनी तुजी कळणांतली दैवीक मज जोडून दीत सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवें जी येता आनी रास करता सासनाच्या सासनाक मीस जावण्याच्या पयलें सर्वांनी बसली ती चेरां आमच्या रुखाच्या पंदाक दवरची देव बरें करूं
बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे